फाटले 8 दीस सन फार्मा वर्कर्स युनियनाचे कामगार कंपनी भायर संपाचेर बसल्यात। रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी ह्या कामगारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या आयकल्यो। ह्या कामगारांक कंपनीन ट्रान्सफर केल्यात अशें सांगले। थोड्या दिसा उपरांत तांकां कंपनी विकली अशें सांगले। जाल्यार 25 वर्सां ह्या कंपनी खातीर काम करून लेगीत ही कंपनी आमचे कडेन अशें कशी वागता अशें म्हणीत आमच्यो मागण्यो आयकून घेवन त्यो पुराय करच्यो नाजाल्यार कंपनी गोंया भायर व्हरची अशें म्हणीत कामगारांनी तिडक उक्तायल्या। मजगतीं 8 दीस जाले संप कॉमन्स जाल्ल्याक तरी थळाव्या आमदारान एकदां लेगीत थंय येवन कामगारांची विचारपूस करूंक नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या। हे रेझोल्युशन घेवपी हांवच एक मडकय गांवचो पंचायतीचो मेंबर म्हणजे लोकल। आमी अशें रेझोल्युशन घेतलेलें जेणे करून जे आमी अशें म्हटलेलें जे आमची मडकय IDC जे लोकल्स काम करता, सपोज कंपनी सुद्दां बंद पडली जाल्यार ट्रान्सफर जाली, दुसरे कंपनी विकली जाल्यार तेच आमचे एम्प्लॉई मडकयचे जे कोण कामां आशिल्ले तांकां थंयच कामाक दवरपाचें अशें आमी रेझोल्युशन घेतलेलें। तो विशय सुद्दां सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीक मेळ्ळेलो आसा, पावल्लो आसा। तरी आसतना हे आमचे सरकार आसा पळय तेंच्यांनी कान दोळो केल्लो आसा, म्हणजे खंय तरी नजरअंदाज करता। म्हणजे खंय तरी आमी जे गोंयकार म्हणल्यार कचरो असो जाल्लो आसा सरकाराक दिसलेलो आसा। आनी हेतून तुमकां दिसता सगळे गोंयकारांक म्हणजे आज जे कर्नाटकाक इलेक्शन जाता आनी गोंयांक सुटी, हे खंयचे हो विशय वॅलिड पॉयंट। म्हणजे गोंयकारांक न्याय ना, हे भायल्या लोकांक लागून कितेंय जाता अशें जाता। म्हणजे आमी ठाम करून सांगूंक सोदता तुम्ही पयलो गोंयकाराचेच विशय हँडल करात, बाकीचे मागीर पळोवया। आणि गोंयकाराचो पयले हे विशय सॉर्ट आउट जावपाचो पयलो मुद्दो आसा। लायट सॅक्रिफायस करता, जागो सॅक्रिफायस करता, पोल्युशन सगळ्यो ज्यो बांयो आसा जावं वॉटर सोर्सीस आसा सगळे ते पोल्यूट जाल्ले आसा। ते कित्याक लागून जाल्ले आसा? कित्याक ह्यो कंपनी लागून, ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनी जावं कसल्यो कंपनी आहा पळय ते सगळे आपले सगळे धाडटा आनी ह्यो सरावंडींग सगळ्यो बांयो जावं कितें उदक सोर्सीस आसा ते सगळे पिड्ड्यार जाता। ताका लागून वेगवेगळी दुयेंसां जाता। आनी गोंयकारांकूय समजोवपा जाय की आयज आमी खंय तरी एक कोणाचेर अन्याय जाता तेजो ओगी रावन एक सोसून घेता। प्रत्येक कडेन जे कडेन आमी फाटल्या फावटी हांगा गेल्ले सांग्यार गेल्ले थंय तशें आशिल्लें। एवरी टायम आमचे गोंयकार आसा ते भायर बसलेले आसता, वता बसलेले आसता। तेणें उजो भावान सांगलें तशें की बायलांक आसता सामके प्रॉब्लेम जाता आनी हे सगळे पळोवन हे मजे घेता। आमी तांकां इतकें सांगपाक सोदता की तुमी गोंयान आसा आनी हें लक्षांत दवरचें। बाकीचे कडेन तुमचे आमकां खबर आहा कितें चल्लां तें तुमकां कशें मार बडे करता, कितें करता। आमी एक सोसून रावता सगळे, म्हणून तुमी आमकां लायटली घेवं नाका। हें कितें जातलें पळय तें फुडें हाती भायर वयतलें हें मुद्दम तुमी प्रमोद सावंताकूय विचारा, बाकीचे विश्वजिताकूय विचारा। आमी कितें करपाक शकता तें तुमकां खबर आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना भितर पडटा आनी जेन्ना मुवमेंट फुडें व्हरता तेन्ना कितें करपाक शकता तें तुमकां सारकें खबर आहा। तेन्ना तुमी विचार करचो, जेन्ना हे भावांक भायर दवरल्या तेन्ना तुमी तांचो विचार करचो।